तू राजा Chapter 3 B मोआबितांचें झूज. इस्रायलांत जेहोरामाचे राजवटकेची सुरवात 852 to 841. जुडाचो राजा जेहोशाफाताच्या 18व्या वर्सा आहाबाचो पूत जेहोराम समारियेंत इस्रायलाचो राजा जालो. ताणें 12 वर्सां राजवटकी चलयली. सर्वेस्पराचे नदरेक कंटालो हाडटा तशें ताणें केलें. तरी आपल्या आवय बापायन केलोलें तितलेंय वायट ताणें करूंक ना. कित्याक आपल्या बापायन बालाक उबारलेलो खांबो ताणें काडून उडयलो. पूण जेरोबोआम नेबाताचो पूत इस्रायल पोरजेक करूंक लायलोलीं पातकां करीत रावलो आनी ताणें तीं सोडलीं नात. मोआबा आड इस्रायला आनी जुडाची मोहीम. मेशा मोआबाचो राजा मेंढरां पोसतालो आनी तो इस्रायलाच्या राजाक 1,00,000 शेळयो आनी 1,00,000 मेंढरे अशे ल्हेंव काडूंक दितालो. पूण आहाबाच्या मोन्ना उपरांत मोआब राजा इस्रायलाच्या राजा आड उप्रासलो. रोखडेंच जेहोराम राजान सगळ्या इस्रायलेतांक एकठांय केले आनी समारियेंतलो भायर सरलो. ताणें जुडाच्या राजाक असो संदेश धाडलो. मोआबाचो राजा म्हजे आड उप्रासला. म्हजे बरोबर मोआबा आड झुजाक येवंक तूं तयार आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव तयार आसां. तूं आनी हांव एकूच, तशेंच तुजे मनीस आनी म्हजे मनीस, तुजे घोडे आनी म्हजे घोडे एकूच. मागीर ताणें विचारलें, खंयचे वाटेन आमी ओलो सुरू करपाचें? ताणें जबाब दिलो, एदोमाच्या ओरोण्यांतल्यान. म्हणटच इस्रायलाचो राजा, जुडाचो राजा आनी एदोमाचो राजा भायर सरले. आनी 7 दिसांची वाट तांकल्या उपरांत तांचे बरोबर आसलेले फौजेक आनी जनावरांक उदक मेळूंक ना. इस्रायलाचो राजा असो उद्गारलो, कोटा कोटा, मोआबाच्या ताब्यांत करूंक आमकां तेगूय राजांक सर्वेस्परान आपोवंक फर्मायल्यात. पूण जुडाच्या राजान म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं भासाभास करूंक हांगासर सर्वेस्पराचो एकूय प्रवादी ना. इस्रायलांतल्या राजाच्या एका चाकरान जबाब दिलो, एलायजाच्या हातांचेर उदक ओतयलोलो तो शाफाताचो पूत एलिशा हांगा आसा. जुडाच्या राजान म्हणलें, सर्वेस्पराचें उतर ताचे सवें आसा. म्हणटच इस्रायलाचो राजा, जुडाचो राजा आनी एदोमाचो राजा ताचेशी भासाभास करूंक गेले. एलिशान इस्रायलाच्या राजाक म्हणलें, तूं म्हजेशी कित्याक आयलाय? तुज्या बापायच्या आनी तुज्या आवयच्या प्रवाद्यां सरशीं वच. पूण इस्रायलाच्या राजान ताका म्हणलें, ना, सर्वेस्परानूच आमकां तेगाय राजांक मोआबाच्या हातांत दिवंक हांगा हाडल्यात. एलिशान म्हणलें, ज्या सर्वेस्परा देवाची हांव सेवा करतां ताच्या नांवान हांव सांगतां, जुडाच्या राजाक हांव रेस्पेद मान दिनासलो जाल्यार हांव तुजी पोरवां करचो नासलो आनी तुजेर एक नदर पर्यान घालचो नासलो. आतां vennu vazoit-toleak mhojê-xim हाडात आनी tedna तो vazoitana सर्वेस्पराची शोक्ती एलिशा-cher देंवली. आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें सांगता, एक खोणींत khôl-khôl खोणात. कित्याक सर्वेस्पोर म्हणटा, तुमकां वारें दिसचें ना, तुमकां पावस दिसचो ना, पूण ही खोण उदकान उपाट बत्तली. आनी तुका आनी तुज्या सैनिकांक आनी तुजे बरोबर हाड-लolea जनावरांक पिवंक उदक मेळटलें. पूण सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार हें कांयच न्हय, कित्याक तो मोआबितांक तुमच्या हातांत घालतलो. तुमी दर एका कोट बांदलेल्या शारांत घुसतल्यात, फळां दितलीं झाडां उमटितल्यात,
उदकाच्यो झरी बंद करतल्यात, सगळीं पिकाल शेतां फातरांनी भरतल्यात. दुसरे दिसा सकाळीं अर्पणाच्या वेळार एडोमाचे दिशेन उदक आयलें आनी सगळो वाठार उदकान भरलो. जेन्ना राजा आपणा आड झूज करूंक येतात म्हूण मोआबितांक कळ्ळें तेन्ना तांणी अमके पिरायेचे जालोल्यांक झुजूंक एकठांय केले आनी तांकां शिमेचेर दवरले. सकाळीं उठ्ठोच सुर्याचीं किरणां उदकाचेर चकचकतालीं तीं मोआबितांनी पळयलीं. पयस तावन तें रगतापोरी तांबडें जालोलें तांणी देखलें. हें रगत अशें तें उद्गारलें. राजा आपणा मोदें झगडून एकामेकाचो जीव काडला आसतलो, तर आतां मोआबकारांनो उठात आनी वचून सगळें लुटात. पूण ते इस्रायेलाच्या तंबू लागीं पावतोच इस्रायलितांनी तांचेर आक्रमण केलें आनी मोआबितकार पळून वचूंक लागले. इस्रायलितांनी तांची फाट धरली आनी मोआबितकारांक कुडके करून कातरले. तांणी तांच्या शारांचें घट्टाण केलें आनी दर एकल्यान तांच्या पिकाल शेतांत एक फातर शेवटून फातरांनी भरले. तांणी सगळ्यो उदका झरी बंद केल्यो आनी फळां दिते रूख कातरून उडयले. शेवटाक फकत कीर हारेसेत उरलो. गोफिनकारांनी ह्याय शाराक वेदो घातलो आनी ताचेर आक्रमण केलें. झुजांत आपूण हाडटा म्हूण मोआबाच्या राजाक कळ्ळें तेन्ना ताणें आपणा बरोबर 700 तलवारीन झगडटले सैनीक घेतले आनी आरामाच्या राजाशी वचूंक प्रयत्न केलो. पूण ताच्यान जालें ना. मागीर ताचो मालगडो पूत जो ताचे उपरांत राजा जावचो आसलो ताचो ताणें शाराचे वोंवतीर होम केलो. हें पळोवन इस्रायलीत फाटीं सरले आनी आपल्या प्रांतांत गेले. देवाचें उतर.